दवरले बेकायदेशीर घरांचो थळाव्यांक त्रास. न्हाल्ले धुल्ले घाणीचे सगळे उदक गांवभर व्हांवून शेतात चल्ले. भलायकी खात्यान इन्स्पेक्शन केले. हेजे फुडें आमी तांकां सगळ्यांक लेटर धाडटले ते प्रॉपर ताका सोकपीट बांदपा लागून आनी तें उदीक तितून सोडपाक. लोक म्हणटा कम्युनिजादीन पयशे खाल्ल्यात काय पंचायतीन ते नकळो, मात बेकायदेशीर घरांची घाण लोकांक सोंसची पडटा. शेतां भाटाय पेड्ड्यार. तेंचे डेमोलिशन ऑर्डर जी धाडल्या तांकां कोण पयशे घेवन हायले नाय ते चोयतले. कुमदादीन गेलो आहाय जाल्यार कुमदादी दवरती, पंचायतीन गेलो आहाय जाल्यार पंचायती दवरती, कोणा ते दवरती. पूण आमगेलो लोक इनोसंट आहा, आमगे लोकांक तेंगे पयशे हायले नाय. आतां सरपंचान थिंगा स्टेटमेंट केला, थिंगा तो कितें म्हणटा, हे घरांक उदक वचपाक तेंकूय हेमान दिवपा जाय, होसमान दिवपा जाय, वो एक बोर टँक मारपा जाय, तेंगे उदकाचे लायटीचे सगळी खूंय वेवस्था करपाक जाय. आतां हांव नको हे जे सगळे वयर रावताय ते सरपंचागे सोयरे काय कुमदादी जे कोण कमिटी आहाय चोय तेंगे सोयरे म्हूण. कित्याक तुमी तेंक प्रोटेक्शन दिवपाक सोदताय, आमगे शेतकारांक कसो प्रोटेक्शन दिताय तुमी? ते एकूय पॉयंट उलयनाय मरे तुमी. शेतकार कंप्लेन घाताय आपले इफेक्ट जाता म्हूण, तुमी तेंगे प्रोटेक्शना उलयताय, सरपंच तेंगे प्रोटेक्शना उलयता. अरे शेतकारांक कितें कोत्ता तें सांग पयलो दळदिऱ्या. तूं गोंयकार मरे. आमचे हात बीत कुसोन वयताय आनी सगळ्यां जाता, तेका लागून तें उदक मातशें बंद कराय आनी कांय ना. सरपंच म्हणटा बेकायदेशीर घरांक नोटीस काडिल्ली, मात ते कोर्टात गेल्यात. 47 कितें घरां काडिल्ली आहा. कितले दिसा टायम दिले तुम्ही? न्हू आमचो आमी काम सारको टायम टू टायम केल्लो आहा. 30 दिसा टायम दिला न्हू तुम्ही? कोण ना त्या टायम आमी दिवना, आमी सगळो रिपोर्ट आमी धाडिल्लो आहा. आतां टायम दिवपा ते कोर्टान तेमी त्या टायमार स्टे मागल्या. आतां तेंचे 3 तारखेर तेंचे रिजल्ट येतलो कितें ते आमी कोर्टा बद्दल आमी कांय करपाक शकत ना. गोंयांत कोणूय खंयच्यानूय येतात आनी बेकायदेशीर घरां उबारतात. राजकारणी तांकां मतां खातीर पोसतात म्हूण दवर्लेकरांचो आरोप. प्रुडंटा खातीर भिमा पाटील.